पिक्चर तेमी हुंय मोपा एअरपोर्टार लायला आनी हुंय लायला सारको बाथरूम वचपा जाय थिंगा आनी पिक्चर केसोले वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हेरिटेज सायट युनेस्कोची ही तेमी थिंगा पिक्चरांक घायला आनी वॉशरूम म्हूण दाखयला. पिक्चर दाखयला खंयचे एक धर्माचे. दिस मायट हॅव बीन डन बाय पीपल टू होम दिस कॉन्ट्रॅक्ट हॅज बीन गिवन. सो मातशें हेजेर लक्ष घाल, गेट रीड ऑफ दीस. देव बरें करूं. संवसाराक एक सुनामी जातात पळय तें आमी देखलें, पूण आमच्या गोंयच्या सायबान गोवा शारें आमचें राखलें. गोंयच्या सायबाक ते दुखयतात, सांगा ताचें कितें चुकलें. मोपा एअरपोर्टार हो बोर्ड पळोवन सगळ्यांचें काळीज दुखलें. बाथरूमाचे पिक्चर मारून बाजिलिकाचो फोटो घातलो. हे पळोवन गोंयच्या काळजान लोकांच्या राग तो शिजोन वतलो. गोंयचो सायब आमचो राखणदार, बोर्ड करपी तो देंवचार जातलो. वालोर एडवोकेट कालुसाक कावस्ताणे हातान घेतलो. बोर्ड करपी त्या आर्टिस्टाक दवरून बुड्डी येवंक जाय फाटी. आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बायल्यांक दितात, मेवतात म्हणून तांकां नोटी. गोंयचे हिंदू मुस्लीम करचे ना, हो करची ना खंयची पार्टी. हें काम केलां पळय तो शुअर जावंक जाय वयलो गांठी. सगळ्याक बाथरूमाचो सादो बोर्ड पळयतात खंयच पळोवंक ना असलो. क्रिस्तांव गिरावता म्हूण ते चोड कोत्ता, पळोवन हे काळजाक धक्को बसलो. चॅकींग करनासतना बोर्ड मारतात, सांग हो मॅनेजमेंट जायत कसलो. बोर्ड मारतना एडवर्टायझींग इन्चार्ज सांग खंयसर न्हिदोन आसलो. पयलो गोंयच्या सायबाच्या नांवान धूड करपाचो कायदो हाडलो. उपरांत गोंयचो सायब न्हू म्हणून व्हडलो बोबाव करून सोडलो. उपरांत गोंयचो सायब आसा तुय इलिगल बंगलो काडलो. आतां मोपा बाथरुमार बोर्डाचेर पळोवकमान केलो व्हडलो. डिसिल्वान इश्यू हाडून सगळ्या लोकांन इश्यू दवरलो गोट. एडवोकेट कालुसान तांचेर केस घालून देंवयलो तो घामेचो लोट. ही गोश्टी आमचे सायबाचें गोर, ओगे रावनाका तुटात सोगोट. तांकां सगळ्यांक बुध शिकोवंक जाय, आमी करून एकूट. बोर्ड तुयचो काडलो म्हूण कोबार जायना, बोर्ड कोत्तेल्याक धरून हाडचो. ही एक व्हडली क्रीम एडवर्टायज ऑफिसराक सस्पेंड करून जेलीन धाडचो. आनीक जाता तितले बेगीन ते कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट काडचो. इतिहास जाणा आसलेल्या गोंयकारांक तो कॉन्ट्रॅक्ट दिवन सोडचो. ह्या फुडें गोंयच्या सायबाक ओकमान कोत्तेल्याक लोकांन फोडचो. The Basilica is a church of the Roman Catholic faith in which masses are being held.
and it's not a toilet the way it is being portrayed, or a washroom, and therefore I drafted a complaint and I sent it by WhatsApp to the officer in charge of the MOPA International Airport demanding action. I have asked him to register an FIR under section 295A, 504, 505 subsection 2, read with 34 IPC, against the event management company which has put up this board, the government officials who have approved it, and any other person responsible for this who may be unknown persons. I have demanded that after the FIR, action be taken in accordance with law.